गोंयांत आमी जशें म्हणटा की राष्ट्रभक्ती राष्ट्रप्रेरणा ही मनामनांतल्यान सगळ्यांच्या जागल्या आनी जेन्ना जेन्ना आज तो वेळ आशिल्लो देशा खातीर मरपाची, आज वेळ आसा देशा खातीर जगपाची, देशा खातीर करून दाखोवपाची, त्या खातीरच प्रत्येकाच्या मनांत भावना आसपाक जाय म्हज्या देशा खातीर हांव कितें तरी करतलो। हांव करता आसतना हांव म्हज्या खातीर पयलीं करतलो आनी जें म्हज्या खातीर हांव करता तेंच म्हज्या देशा खातीर करता। म्हज्या सगळ्या युवा मित्र आनी मैत्रिणीक हांव आव्हान करता की आयच्या दिसा आमी शपथबद्ध जावपाक जाय। म्हणजे ज्या स्वातंत्र्य सेनानी देशा खातीर प्राणाची आहुती दिली आसत जाल्यार आज आमी आमचें करियर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत घडयता आसतना आमी आमच्या खातीर जगतलेच, पण आमच्या खातीर जगता आसतना आमचें करियर जें करतले तें आमच्या खातीर न्ही तर आपल्या गोंया खातीर आसतलें, आपल्या भारत देशा खातीर आसतलें। म्हणून प्रत्येकाक करियर ओरिएंटेड एड्युकेशनाचेर फोकस करता आसतना आपलें करियर हे उज्वल भविश्य घडोवचें आनी तेंच उज्वल भविश्य जावपा खातीर आपलो टायम न वेस्ट करता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी दिल्लें स्लोगन जे क्लीन इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत, तुमी जर पळयशात हो भारत देश स्वच्छ भारता पासून फिट इंडिया पर्यंत हे कोणा खातीर आसा? ह्या देशांतल्या तरणाट्या नागरिकां खातीर आसा। विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न कोणा खातीर आसा? हे स्वप्न तुमच्या खातीर आसा। आज जे आशिल्लो 10 वर्साचो भुरगो फुडले फावटी 35 वर्साचो जेन्ना जातलो तेन्ना तो विकसीत भारताचें स्वप्न पळयतलो। क्लीन इंडिया आसतली, फिट इंडिया आसतली, डिजिटल इंडिया आसतली, अशा सगळ्या पद्दतीची ही सगळ्या मिशनात तुम्ही भाग घेवपाक जाय। म्हणून प्रत्येकात वांटेकारी जावचें। माय भारत ह्या पोर्टलाचेर वयचें। माय भारत हो पोर्टल भुरग्यां खातीर आसा। माय भारत ह्या पोर्टलाचेर स्कील इंडिया आसतलें किंवा तुमचो करियर ओरिएंटेड वेगवेगळे प्रोग्राम सातत्यान तुमच्या खातीर आसा। हे जर तुम्ही पळोवपाक शकले कारण आमी सगळे जाण मोबायलाचेर आसतात, आमी सगळे जाण वेगवेगळो ॲप वापरता, बट माय भारत हो पोर्टल वापरात आनी माय भारत हो पोर्टल वापरल्या उपरांत ह्या देशात म्हणजे आमी म्हणटा तशें ह्या युवा भारत घडोवपा खातीर तुमची सगळ्यांची गरज आसा। ह्या देशाक स्वातंत्र्याची जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना सुद्धा हो देश म्हणजे विकसीत राष्ट्र म्हणून फुडें येवपाक जाय आनी तीच राष्ट्र भावना परत एकदा तुमच्या मनात जागृत करपा खातीर आयचे वंदे मातरम हे सॉंग सगळ्यांच्या भुरग्यांच्या समोर हे गायले गेले, सगळ्या हायस्कुलांनी गायले गेले। हांव पुराय डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आनी पुराय सगळ्या हायस्कुलांचे टिचर्स आनी भुरग्यांचे परत एकदा अभिनंदन करता।